प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 21 वोड 29 ते 33 पर्यंत. लूक चॅप्टर 21 वर्सेस 29 to 33. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी ताणें एक वोपार सांगली, अंजिराच्या झाडाक आनी हेर सगळ्या झाडांक पळयात, तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळोन येता. तशेंच ह्यो सगल्यो वस्तू घडलेल्यो तुमी पळयतच देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, हें सगळ्या घडल्या बगर ही पिणकां उतरची ना. अंतराळ आनी प्रितूम सोरतली, पूण म्हजीं उतरां सोरची नात. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू आमकां शेवटच्या वेळार कितें घडटलें तें ताजे वयर आमकां शिरकाणी दिता, आमकां तयार करता आनी तें सोजमणी दिवपाक अंजिराच्या झाडाची वोपार घालता. आमी सगळीं जाणो की एक झाड अंजिराचें झाड न्हय, पूण समजा आमच्या आंब्याचें झाड, पणसाचें झाड वा कसलें जें आमकां फळ मेवता, तें झाडाचें आमकां फळ मेवचे पयलीं तें झाड सदांच फुलां दिता. तेच भाशेन अंजिराचें झाड फुटच्या आदीं ताका पानां फुट्टात आनी पानां बरोबर ताका तें फळ मेवता. पूण जेजू म्हणटा, ह्यो सगल्यो वस्तू जेन्ना घडटात तुमकां सजमणी मेळटा की थोड्या वेळार आमकां तें फळ मेवतलें. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा आमकां ह्यो सगल्यो घडण्यो कित्याक ह्या दिसांनी भाव भयणीनो आमी ह्या आख्ख्या सुमानान जेजू आमकां ह्या शिवर्तमान जें कितें निमाण्या काळार घडटलें ताजेर आमकां शिकोवन दिता. तो आमकां तयार करता. आमचो देव इतलो मोगाळ, आमचो देव इतलो काकुतकार. ताका नाका की आमचें निसणटोन जावपाक, ताका नाका आमी हेमकोणान वचपाक, ताका जाणा आमचो दिवस जावपाक, ताका जाय आमचें तारोन जावपाक. ताका जाय की आमी खरेपणी एक बायल जी आपल्या घरकाराक तयार रावता, एक व्हंकल आपल्या घरकाराक म्हणटा त्या आपल्या न्हवऱ्याक तयार जाता, तेच भाशेन आमी ती व्हंकल जावन आसा आमच्या न्हवऱ्याक तयार करता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू परतून येवपाचो आसा. ताणें आमकां सांगलां, ताणें आमकां 2000 वर्सां पयलीं जेन्ना तो ह्या संवसारान येयलो आनी वेच्या आदीं आमकां सांगलां की तो परतून येतलो म्हणून. आनी आतां जेजू आयज आमकां आयच्या शिवर्तमानान सांगता, हांव तुमकां खरेंच सांगता म्हणटा, आतांची पिणकां हें सगलें घडल्या बगर ही पिणकां अंतरची ना. भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगता हें सगलें घडल्या बगर ही पिणकां अंतरची ना. म्हणटच हें उतर वा हें शिवर्तमान इतलीं वर्सां आतां 2000 वर्सां लोक आयकत येयला, सगळीं घडल्या बगर ही पिणकां ओतरची ना. म्हणटच इतली पिणकां येयली, इतली पिणकां गेली, इतलो लोक येयलो, इतलो मरोन गेलो, आनी जेजू म्हणटा आतांची पिणकां अंतरची ना. म्हणजे कितें भाव भयणीनो, आमी कशे भाशेन जाणो की आमी शेवटची पिणकां म्हणून. कित्याक भाव भयणीनो, जें जेजून सांगलां तें ह्या वेळार आमच्या दोळ्या फुड्यार, आमच्या कानान आमी आयकता, आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयता. जें जेजून सांगलां निमाण्या काळार घडटलें तें. म्हणटच जेजून सांगलां जाल्यार आमच्या दोळ्या फुड्यार हें सगलें आमकां पळोवंक जाता जाल्यार गेर्रां ज्यो वस्तू ह्या संवसारान केन्नाच घडोंक ना ह्यो अश्यो घडटात. इतलें पातक वाडलां. काजारीचें जिवीत लोक आतां काजारीचें जिवीत मानिना. काजार जाता, दुसऱ्या दिसा बायलेक सोडटा, घरकार आपल्या बायलेक सोडटा, बायल आपल्या घरकाराक सोडटा, दुसऱ्या बरोबर जियेता, पातकान जियेता, हांच्या बरोबर संबंद दवरता. आमी दुडवांनी बुडल्या, आमचो मोग कमी जाला. ह्यो सगल्यो वस्तू जेजून आमकां पयल्योच सांगल्या की हें घडटलें शेवटच्या दिसांनी आनी आमच्या दोळ्या मुखार ह्यो घडण्यो घडल्यात. देखून भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां सांगता ह्यो सगल्यो घडल्या बगर कितें घडपाचें आहा. जेजू येवच्या आदीं हें सगलें संवसारान घडपाचें आहा. म्हणजे चोंद्रीम दिसचो ना, मागीर सुर्या कडसून काव घेतलो, उजवाड येवचो ना. हे सगलें 2-3 दिसांनी आमी आयकत येयल्या, शिवर्तमानान आमी आयकता जाल्यार आमकां कळोन येतलें
की जेजू आमकां कितें सांगता तें ह्या वेळार घडपाचें आसा. म्हणटच आमी भिरांतीन रावपाक गरजेचें न्हय, आमी भिरांतीन रावपाक गरज ना, पूण आमी आमचो वेळ देवाच्या उतरान सारून तें उतर आमी सजमून तें उतर आमी पाळून खरेपणी एक क्रिस्ती बावडती जिवीत जिवंक एकदम गरजेचें. तर आयज खेरीत भाशेन बाबणो आमी देवाचें बोगसणें मागुया. आमी फकत धर्मान बुडल्या, आमी फकत आमी जें करूंक जाय तें आमी कोत्ता, पूण आमी आमची चोत्राय जेजूचेर ताच्या उतराचेर तें उतर पाळूंक आमी केन्नाच आमचें मन दिवंक ना. तो आयज जेजू आमकां सांगता आमी आमचें मन आमचो आत्मो आमची कूड फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्या जो आमकां सांगता ताचे उतरान आमी रिगून रावंक एकदम गरजेचें. जितलें आमी देवाचें उतर आयकता तें आमच्या मनाची नडसुणी कोत्ता, तें उतर आमी पाळटा, आतां आमी तयार जाता. म्हणटच हें घडचे आदीं आमी तयार जालो जाल्यार बाब भयणीनो जेजू येतलो आनी आमचें धारण करतलो. आनी जेजू आमकां शेवटच्या वळीन आयज आमकां 33 वळीन म्हणटा अंत्रोल आनी प्रितूम सरतेली पूण म्हजीं उतरां सरचीं ना. म्हणजे जें आमकां सांगलां ताणें तें खरें घडोवन येवचें आसा. म्हणटच तें घडोवन येवचे आदीं बाब भयणीनो आमकां थोडो वेळ आहा, आमी तयारी करपाक एकदम गरजेची. आमी देवाचें उतर जें आयकता, दिसपट्टें देवाचें उतर आयकता, आमी देवाचें उतर जें शिकता, आमी फकत तें आयकून आमकां बरें दिसपाक, पूण आमचें मन बदलपाक आमी खरेपणी देवाचें बोगसणें मागून तें उतर आमी पाडून आनी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत, एका ओकली भाशेन आपल्या न्हवऱ्याक तयार जाता ते भाशेन आमी जेजूक तयार जावपाक एकदम गरजेचें. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.